खातीर तुझे सोमच्याक बसून घालपी उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरांत समल्या तुका वंदोवच्याक हरसोवच्याक सोम्या दरबाराच्या आत्मो मुसो वास भोवास येता तुझ्या येण्याक राबता घरांत तुझ्या रावून दर्शन मागता मोगाक बोलालेता तुझे करी जियेक फावो कर सोम्या दर्शन लाभय धन्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या आस्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जो कोण आपल्या काळजांत खरो मोग करता ताका मोगाची बरी करणी करूंक खंयच्याय कायद्यो आडयनात, कित्याक मोग सर कायद्याचे की व्हरतो. आयच्या वांजेलांत जेजू साबाताच्या दिसा एका पिडेस्ताक गूण करता. अशें जेजूक मोग करूंक आनी तो मोग मोगाच्या करण्या वरवीं दाखोवंक कितेंच आडयना. मोगाचे न्हू, आमी आमच्या सालत्या जिवितांत आमी करचो एकामेकाचो मोग आमच्या करण्या वरवीं दाखोवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सकाळी फुडें मीस भेटूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या हें बलिदान भेटयतना आयचो दीस आमचें काम कश्ट सगळें सरस्परा देवाक आमी भेटोवया. ह्या मिसाचीं तेसां अशीं आसात. जेसिंत लोबो बाळका जेजू अर्गां जावन जेरी डिकोसच्या जल्मा दिसा हे मीस भेटयता. मेलरॉय डिसोजा तशेंच आपणाच्या जल्मा दिसा उडासाक फ्रांसीस दिक्षा मारिया कुटीनो आपणाच्या जल्मा दिसा उडासाक तशेंच बाळका जेजू अर्गां जावन भेटयतात. फ्रांसीस जेनेट डिसिल्वा आनी कुटाम, अल्फोन्सस ग्रेटर रेगो, मिशेल डायस, ग्लॅडिस नोरोना, वलेरियन पिंटो, शॅरल एन प्रवीण डिसोजा, सिसिलिया डिसोजा, सिंथिया डिल्मेडा, सिमन्स डिसिल्वा, मॉली ग्रेसी वास, पॉल मोंतेरो, सब्रीना फरीडा आणि प्रज्ञल विनोद पिंटो. तशेंच ससनाचो विशो मेळच्या खातीर बेनी मोंतेरो खातीर भेटयता. ग्रेसी फायस, आल्बर्ट रेगो खातीर अडोल्फ रेगो आनी कुटाम, विनी डायसा खातीर किरण विल्मा लोबो, कुटुंबाच्या आल्मा खातीर नॅन्सी डिसोजा बेंदूर, कुटुंबाच्या तशेंच आल्मा खातीर आल्बर्ट डिसोजा आनी कुटाम, सिप्रियन पिंटो खातीर हेलेन पिंटो. ह्या तेसां खातीर आनी आमच्या तेसां खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमी विठोवचें हें बलिदान सरस्परा देवाक मांडच्या खातीर आमचीं पातकां आमी कालतेपणी वळखून घेवया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच सांगपारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन.
Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka. Somia kakutka. प्रार्थूया सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा आमचो भावार्थ बरोवचो आनी मोग सडय आनी तुवें बसलां तें जोडोवंक आमकां फाव जावच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय आनी आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पाऊलून फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्राचो आरंभ. जेजू क्रिस्ताच्या सेवकांनी पाऊलान आनी तिमोथीन फिलिप्पी शहरांत आपल्या धर्माध्यक्षां आनी धर्मसेवकां सवे क्रिस्त जेजू थंय एकवटान आसलेल्या समेस भक्तांक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. हर एक पावटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पसत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां. सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्तां पसत संतोशान हांव सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसांत हांव येदोळ पर्यंत ती परगट करच्यांत म्हजे सांगाता तुमी वावुरल्यात. तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत तें संपूर्ण करीत गेलो म्हूण म्हजी दृढ पातळी. तुमकां समेस्ता विशयांत म्हाका अशें भोगता तें वांजबी. कित्याक तुमी सकडी म्हाका चड मोगाची हांव बंदींत आसतना म्हज्या धर्म प्रचाराक कामांत म्हणजे सुवार्तेचे सत सांबाळच्यांत वरच्या आनी तें थीर करच्या देणयांत म्हजे सवें तुमी समेस्त वांटेली जाल्यात. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडो जाणवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन वोवो. जें कितें उत्तम तें तुमचें मन मोडूं हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरपराधी जावन आसा जय आनी जेजू क्रिस्ताचेरच कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्या नितिवंतपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन येजय हीच म्हजी आशा. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितां. जमलेल्या भक्तिवंतांचे सभेन तुका हरसितां. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती तांतूं आनंद भोगतल्यांनी ही नियाळची. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. वर्ती आनी महिमेची कृत्या ताची नीत सासणांक बळटा. आपल्या विस्मीत कार्यांचो तो आमकां उगडास हाडटा. सर्वेस्पर जावन आसा कणवळो आनी मोगाळ. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. आपणा थंय बेंबिरांत आसतल्यांक तो ग्रास दिता. आपले करार सदांच आपल्या मनांत दवरता. हेर जातीच्या लोकांचे द्वेश आपले परजेक दिवन आपली पदवी ताणें तांकां दाखयल्या. सर्वेस्पराची कृत्या श्रेष्ठ आनी वर्ती. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय,
सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय. मुझे बोकरे मुजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. एक साबता दिसा जेजू फारिजेवाच्या एक मुखेस्ताच्या घरा जेवणाक गेल्ल्या कडेन सकडी ताका परत नासले आनी नाल्कुतीचो एक पिडेगार ताचे मुखार उबो आसलो. तोळ जेजून शास्त्रा लागीं आनी फारिजेवा लागीं सवाल केलें. साबता दिसा पिडा गूण करचें कायद्या प्रकार की वा कायद्या विरोध. पूण ते उगच रावले. तोळ जेजून ताचेर आपलो हात दवरलो आनी ताका बरो करून धाडलो. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, तुमचे पैकी कोणाचो एक पाडो वा पूत साबाता दिसा बायन पडत जाल्यार सोनवार म्हणून लेखी नासतना तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना. आनी ह्या सवालाक ताका दाब दिवंक तांच्यान जालें ना. देवाचें उतर ये. वाकरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आमच्या जिणेची संपूर्णकाय आमी जोडची नियम शास्त्रा प्रमाणे जियोन आनी ताच्याकी वर्त्या तरान मोगान जियोन. ह्यो दोन वाटो म्हूण दिसल्यो जाल्यार ती एक वाट जावन आसा. कित्याक नियम शास्त्राचो मुकोट संपूर्णकाय मोगांत आटापून आसा आनी नियम शास्त्र आमी पाळचें मोगांत वाडोवन येवच्या खातीर. शिवाय मोगा विरोध खंयचेय नियम शास्त्र आसल्यार तें पाळचो आमकां कायदो ना. कित्याक नियम शास्त्राचो आत्मो जावन आसा मोग. हें सत आमी समजूंक जाय. अशें म्हळ्यार आमी एक नियम शास्त्र पाळटना या दुसऱ्यांचेर दवरता आसतना तें मोगान करतांगी ताच्या मारिपा म्हजे थंय आनी पेल्या थंय मोग वाडोवन येतागी म्हणल्यार समजून घेवचो कायदो. न्हय जाल्यार त्या नियम शास्त्राक एक सामाजीक अर्थ आसा मात्र शिवाय धार्मीक अर्थ ना. तें पयलें आमी समजून घेवचें. दुसरें कितें घे म्हळ्यार नियम शास्त्र करता आसतना सबार पोटी आमी विसरून काडटा आमकां ओपनांतलें सोडटा. आमी सबार पोटी एका तरासे पक्षपात करता. हांव सुमीस सांगता, तुमी कुमेन दांतलो एक वंटो सरस्परा दितात आनी विधवेचे आस तुमी गिळटात म्हणून. तशें जावंक साध्य आसा. नियम शास्त्र पाळटा आसतना आमकां खुशी आसलें तें दामोवन दिता, आमकां खुशी नासल्याक आमी दोळे दामता. तशें जातलें क्रिस्ताच्या काळा फारिजेवा मदें. खंयचेय तांकां खुशी आसलें तें दामोवन आनी दामोवन परतून आनी परतून सांगताले शिवाय दुसऱ्यान तांकां खुशी नासलें तांकां कश्ट जातालें दोळे दामोवन बऱ्या तरान ते सोडटाले. हे नियम शास्त्राचें लक्षात. नियम शास्त्राचें न्ही, नियम शास्त्रांत आमची जिणी मांडून हाडटाना ह्या घासांत झाडांत आमी पडचो संदर्भ आसा. ताचे ताण मेकळे जावं भोस कश्ट. नियम शास्त्राचेर आमची जिणी मांडून हाडटाना ह्या झाडांत आमी संपोडचो संदर्भ आसा. सट्टाव जावन आमी संपोवन पडटा.
पूण जर तर आमची जी मोगान माडोवन हाडली तर जाल्यार त्या जाळांत आमी संपूर्ण पडना. कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्याचो संतोश म्हजे देय जावन आसा. मोगान तशें तें दुसऱ्याचो संतोष म्हजो देय शिवाय म्हजी खुशी न्हय. हे मोगाचें मुख्य लक्षण देखून मोग जावन आसा एक मुखवट नियमशास्त्राचो. तिसरें कितें म्हळ्यार आमी बुद्धवंत शाणे आमी मोगी नियमशास्त्र जावन परिवर्तन करता. तशें म्हळ्यार दुसऱ्यांचो दिवचें तर जाल्यार एकली सासू माय एका सुनेचो मोग करता आनी एका सुनेक दोळे जमता, पक्षपात करता, पूण मोग करता म्हणून बायलान दवळत उलयता. अशें जावंक साध्य आसा आमच्या समाजींत, आमच्या संस्थांनी, आमच्या कुटुंबांनी. मोग मोग म्हूण सांगता हांव, पूण ती पक्षपात करता हांव. अशें आसतना मोग असलो नियमशास्त्र जावन आमी बदलता. अशें जावंक नजो. आमी पळयता आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त पिडेस्ताक गूण करता, ताका घरा धाडटा संतोशान आनी समाधान. हे नियमशास्त्राचो मुखवट मोगाचें लक्षण, मोगाचें काम. पूण ते जुदेव उसांबळ जातात, उसांबळ जाता. तांकां सोंसूंक जायना. कित्याक तांची जी नियमशास्त्राचें मांडून हाडल्या शिवाय मोगाचेर न्हय. आतां आमी पयल्या वाचपाक या. सान पावलो फिलीप घराक म्हणटा, तांच्या खातीर सरस्प्राव देवा अर्गां दिता, तांच्या खातीर मागता, तांचो उपकार बावडटा. कित्याक तांणी तांची जी नियमशास्त्राचें मांडून हाडल्या मात्र न्हय, पगार वांजेलाचेर बांदून हाडल्या. दुसऱ्या नियमशास्त्राचेर बांदून हाडल्या, मोगाचेर बांदून हाडल्या. आनीक तो मोगाचें लक्षण जावन सान पावलाच्या कामांत वांटेली जाल्यार वांजेल परगट करतात. न्हयत जाल्यार ते मोगाचें म्हूण सांगूंक जायना, नियमशास्त्राचें जाता. कित्याक म्हळ्यार तांणी वांजेल घेतिल्लो मोगान, तोच वांजेल घेतलो ताच्या परस तातूंच तांची जिणी मांडून हाडली आनीक त्याच वावरान ते सहभागी जाले. हें समजून घेवं जाय. भाव भयणीनो, दीस रात हर एक दिसा देवाचें वांजेल, क्रिस्ताचो वांजेल आमी आयकता. त्या वांजेलाच्या कामांत कितले आमी सहभागी जाता. ते सहभागी जायचे म्हळ्यार चायना वचून तो परगट करी जाय म्हूण न्हय, आमच्या कुटुंबांनी पेल्याक कितले मोगाचें बी आमी ओमतांक गी म्हणलें सवाल. ती बलिदान भेटयतना सरस्पो देव आमकां त्याच मोगांत वाडोवंक प्रेरण दिवं दी म्हूण मागया. हाडून आयल्या काणीक आमची दयाळ मोगाळ बापा. पातकी वर्तरी आयल्या हे घरी काणी करपून तुका. वायन तुका भेटोवन दिता, मोग काळजाचो समर्पिता. स्वीकार कर सोम्या म्हाका, वोत आमचे कृपे बेसा, वोत आमचे कृपे बेसा. वायन तुका भेटोवन दिता, मोग काळजाचो समर्पिता. स्वीकार कर सोम्या म्हाका, वोत आमचे कृपे बेसा, वोत आमचे कृपे बेसा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेव देवपाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. मैमेवन देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता ह्या देनाचे तुजे काकुळटीची दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा दिवंक पावूं
या आमी कलतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सत्साच्या देवा सर काळी आनी सवते आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक कसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयान ताका सोडयलय ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दाळबार तुजी तर महिमा वाकणटात तांचे संगत आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचकीकाचे जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उंचकीकाचे जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसां दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसां दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कराराचें रगात पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Morto so good purgatorio. Soumya Jesu, tuझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगरता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही यात्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उडोवन सडवणीचे काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका काळजांता दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रितमेचे विसरलेले तुज्या पळय सभेचो उडास कर आनी प्रांत आमच्या भगवन बापा पिटर पौल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो जळोवन मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तां तुवें परजळी मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं घालतेपणी मागता. हांवकार मोरये देवाच्या माये सांगाती भाग्यवन दम दुतान सर कळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सुंदराचे अज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें मागणें आमी आतां सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ दी नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचे बागाडी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्त येणे भरोशान रयतले आमकां तुझे उदार काकोतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर कांदांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचे दीस घाल आनी तुवें कुशोर म्हणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेका शांती पाठवया. देवाचे शेळये पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेचे जेवणा पयल्यान ते आमी समेस सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें बाग म्हाका फोवना, पूण तुज्या सुत्रांक म्हाका भलायकी मेळटली. अत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. दैविक जीवन भर आमकां तुझे कान सदांच दी आमकां. दैविक जीवन भर आमकां. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरी आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुना जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर हे कुणे रूपान आमी संभ्रमण घेतला ते आमच्या जिवितांत सतान सरकार सुमकायेन आमकां मेळासें कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोनिया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा मोगाळ पुत्रा सोवे औपार्वय आशीर्वादी आमकां भगवान कुर्साची कृपेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.